प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मार्कचो 3रो विसवोर वोड 1 ते 6 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 3 वर्सेस 1 to 6. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनीक एक फावट जेजू एका देवस्थानान भितर सरलो आनी हाताक आर जाल्लो एक मनीस थंय आसलो. ताचेर गुन्यांव घालच्या पासत साबाता दिसा तो त्या मनशाक बरो करीत काय म्हूण ते ताका तेडून आसले. हाताक आर जाल्लो मनशाक ताणें म्हणलें, सगल्या मदें उबो राव. मागीर तांकां विचारलें, साबाता दिसा बरें करूं येता की वायट, जीव वाचूं येता की काडूं येता? पूण ते ओगेच रावले. तेन्ना रागान तांचेर नदर बोणावन तांच्या काळजाचे दारुनाये पासत खुंती बोरीत जावन ताणें त्या मनशाक म्हणलें, तुजो हात सोड. ताणें तो सोडलो आनी ताचो हात आदले भाशेन सारको जालो. तोरी फारिझेव भायर गेले आनी कशे भाशेन ताका नाटक करचो ते विशीं हेरोदीच्या पक्षाच्या मनशां बरोबर रोखडोच ताचेर आड गुडमेल करूंक लागले. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजू एका हाताक आर जाल्ल्या मनशाक बरो करता. आनी भाव भयणीनो, हें कितें घडलें तें म्हणटात कित्याक घडली खबर ही आयज. तो दीस जेन्ना जेजून ह्या हाताक हार जाल्ल्या मनशाक बरो केलो त्या दिसा एक साबाताचो दीस आसलो. आनी जेन्ना जेजू देवस्थानाक भितर येयल्लो तेन्ना कितें घडटा, थंयसर फारिझ्यो, धोमशास्त्री, जे धर्माचे लिडर आसले तेय त्या साबाताच्या दिसा देव मंदिरान आसले आनी ते पळोवंक सोदताले की जेजू ह्या मनशाक बरो करता ओ ना करता. तांच्या सोजमणी प्रमाणे म्हणजे त्या फारिझ्यो आनी धोमशास्त्राच्या सोजमणी प्रमाणे एका हाताक हार जाल्ल्या मनशाक आपलो हात वयर करपाक म्हणजे वावर करपाचो आनी जेजू ताका बरो करूंक सोदतालो. आनी भाव भयणीनो, देवान अशें आपल्या कायद्यान वा मोसेसाच्या कायद्यान अशें बरोवंक नासलें की देव मंदिरान हात वयर करीत जाल्यार हें काम म्हणून, कित्याक हो साबाताचो दीस आसलो. पूण कितें घडटा भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू थंयसर येता आनी तो आतां त्या लोकांक विचारता, साबाताच्या दिसा आमच्यान बरें करूंक जाय ओ वायट करूंक जाय? कितें आमी करूंक जाय, बरें ओ वायट? कित्याक ताका जाल्ली ताका खोशी आसली ह्या दादल्याक बरो करपाक, हाताक हार जाल्ल्या मनशाक. आनी भाव भयणीनो, तो लोक ओगी रावता, कांयच म्हणिना. पूण जेजू थंयसर त्या मनशाचे सुचरे दिसतात. देवाक आमचे कडेन एकदम मोग आहा आनी तो त्या मनशाक म्हणटा, तुजो हात फुडें कर, आनी ताका बरो करता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना ताका बरो करता, फारिझ्यो, धोमशास्त्री उठ्ठात थंयसरले हारेजात पक्षाच्या मनशां बरोबर ते आतां जोडी करतात आतां जेजूक मारून उडोवपाक. भाव भयणीनो, हें कित्याक घडलें काय? जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयल्लो, जेन्ना तो ह्या संवसारान एक मनीस जावन येयल्लो, तो आतां देवाची उतर शिकयतालो, तो आतां प्रवाचन करतालो आनी लोकांक पिकोणी दितालो, अजापां करतालो. ही कामां फारिझ्यो, धोमशास्त्री करूंक जायनासलीं. ते फकत धर्म करताले, ते फकत प्रवाचन करताले, ते फकत शर्माव दिताले आनी कांयच बरें जायनासलें. पूण जेन्ना जेजू प्रवाचन करतालो, शिकवण दितालो आनी आतां देवाची पदवी थंयसर दाखयतालो आनी अजापां आनी मिलाग्री करतालो, लोक आतां ह्या धर्माच्या लिडरांक सोडून जेजू फाटल्यान लागतात. आनी जेन्ना जेजूच्या फाटल्यान लागतात, हे जे फारिझ्यो, धोमशास्त्री आसात ते आतां एकदम भिरांतीन आसतात. ते आतां पळयतात की सगळे लोक तांकां सोडून आतां जेजूच्या फाटल्यान धांवतात ते. आनी ते आतां कितें करूंक सोदतात, जेजूक त्रासां मोडूंक सोदतात. जें जेजू करता तें कितें चुकीचें म्हणून ते आतां पडत आसात. आनी त्या दिसा जेन्ना साबाताचो दीस आसलो, जेन्ना जेजून त्या हाताक हाल जाल्ल्या मनशाक तो पेकोणी दिता, हो लोक समजता की जेजून हो साबाताचो कायदो मोडला. जेजून साबाताचो कायदो मोडूंक नासलो. हे कायदे ह्या फारिझियन आनी धोमशास्त्रीन आपणाच जी पदवी आसली ताणेंच ही कॉमेस केल्ली,
हेच जो पदवी आसा हे जे कायदो असलो हो देवाचो कायदो नासलो हो मनशाचो कायदो असलो आणि आता ह्या मनशाच्या कायद्यांक जबरदस्तीन लोकांक करपाक जेजूक करपाक ते वावुरताले आनी जेन्ना जेजू तांचो कायदो आयकना पूण तो त्या मनशाक बरो करता वो लोक दोमशास्त्री फारिसी भायर वेता हेरोद पादशाच्या लोकां बरोबर जमा करता आनी आतां जेजूक त्रास करून सोदता आनी खरेपणी ह्या फारिजियोन आनी दोमशास्त्रांनी लोकां जेजूचें निसंडण केलें म्हणजे जेजूक मारून उडयलो आनी आमी जाणो जेजू मेलो आनी पुनून जिवन जालो आयज बाबूणेनो जेन्ना ही एक खबर आमी आयकता हें शिवर्तमानान आयकता आमकां कसली शिकवण मेवता आमकां जेन्ना आमी खरेपणी जेजूक आमी सोबीत यो मानला जेजू आमच्या भितर आसा पवित्र आत्मा आमच्या भितर आसा तर आमकां आमी जेन्ना पळयता की आमच्या भाव भयणांक कसले त्रास आहा कसले खंती आहा तांकां उतराची सजमणी आहा ती फकत धर्म करतात आमी कितें करता काय आमीच कायदे पाडून सोदता आमी तांकां सांगता बसात हे करात ते करात वो आमी तांकां देवाची बरी खबर दिता तांकां चुचुरे धरून आमी तांचे कडेन पावता तांकां आदार करता कितें करता काय आमी बाबून आमच्या इगोर्जेक वचोन आमी आमच्यान मागणे करून धन करून आमी केले जाल्यार देवाक केन्नाच मानिना जेन्ना आमी खरेपणी आमच्या भाव भयणांक आमी विसरता तांकां बरें करिना कितले फाटी आमी धर्म करूंक सोदता पूण आमच्या भाव भयणांक आमी विसरता आनी ही शिकवण आयज जेजू आमकां दिता तो म्हणटा धर्म केलो ना जाल्यार बरें आहा पूण तुमी एकामेकाचो मोग करात तुमी म्हजें उतर पाळात म्हजें उतर म्हणटा की म्हज्या उतरा प्रमाणे जे भाशेन जेजून ह्या लोकांची खबर आयकोंक ना जे ताणें कायदे केले ते आयकोंक ना पूण जे देवान सांगलेले चुचरे धर मोग दी तें जेजून केलें आनी त्या हाताक हार जाल्ल्या मनशाक बरो केलो तेच भाशेन बाबून जेन्ना आमी आयज आमी म्हणटा आमी जेजूचे पाटलागदार आमी खरेपणी जेजूचेर बावर दवरता पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा आमच्यान बरें करूंक जाता आमच्यान दुसरे पासत मागणे करून तांकां पिकोणी दिवंक जाता जेजूच्या नांवान तांकां आदार करूंक जाता आनी हेच करपाक आयजतान आमी फुडें सरया हो मोग जो आमी आपणायला हो जो मोग आमी अणभवला जेजू कडसून हो मोग आमी आतां दुसऱ्यांक दिवपाक वावरुया खरेपणी जेजूचे पाटलावदार म्हूण जेजूचो मोग आमी आमचे भितर आहा म्हणून होच मोग आमी दुसऱ्यांक दिवपाक जेजूचे राज फुडें सरपाक आयजतान आमी वावरुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता